प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 14वो विसवूर वोड 1 ते 12 पर्यंत. Mathew chapter 14 verses 1 to 12. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. त्या दिसांनी जेजूची कीर्ती उपराजा हेरोदीच्या कानार पडली आनी ताणेन आपल्या राजवाड्यांतल्या मनशांक म्हणलें, जोआन बातिस्त हो तो मेलेल्यांतलो जिवंत जाला. हे पासो ताचे वरवीं ओचोरयां जाता. तुज्या भावाचे बायलेक तूं घेवन आसाय तें करतूक सारकें न्हय. अशें जोआन बातिस्तान हेरोदीक सांगलेलें देखून हेरोदायस म्हणलोल्या आपले भाव फिलिपाचे बायलेक लागून हेरोडानूच जोआन बातिस्ताक धरून बांदलोलो आनी बोनकोडीन घाल्लो. तो ताका जिवीशी मारूंक सोदतालो, पूण लोकांक भियेतालो, कित्याक लोक जोआवाक प्रवादी म्हूण मानतालो. उपरांत हेरोदीच्या जल्माच्या दिसाक हेरोदायसाची धूव सगळ्या मुखार येवन नाचली आनी हेरोद इतलो खुशाल जालो की आपणा कडेन ती मागीत तितलेय तिका दितलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें बसयलें. आपल्या आवयचे शिकवणे प्रमाणे तिणें मागलें, एका ताटांत आंगा आनी आतां म्हाका जोआन बातिस्ताचे शीस घालून दी. राजा खोंतीपरीत जालो, पूण सोपुताक लागून आनी पोंक्तीक बसलेल्यांचे बिदेक पडून ताणें ती तिका दिवंक लायली. आनी मनीस धाडून बोणकोणींत जोआवाचे शीस कापले. ताची तोकली एका ताटांत घालून हाडली आनी चेडवाक दिली आनी ताणें ती आपल्या आवयशी व्हेली. जोआवाचे शीस आयले आनी तांणी ताची कूड व्हरून निकी पिली आनी वचून जेजूक ही खबर दिली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जोआन बातिस्ताचें मरण जालें. भाव भयणीनो, जोआन बातिस्त जेजू ताका एक व्हडलो प्रवादी म्हणटा. आनी भाव भयणीनो, जोआन बातिस्त जेजूचो बापूल भाव आसलो, कित्याक जोआन बातिस्ताची आवय आनी मोरी ती एकामेकाक सोयरीं आसलीं. आनी भाव भयणीनो, जोआन बातिस्त जेन्ना व्हड जालो तो आतां आख्ख्या इस्रायली पोरजेक देवाचें उतर परगट करूंक लागलो. तो आतां आख्ख्या पोरजेक तयारी करपाक ताणें देवाचें उतर शिकयलें, तांचें मन बदलपाक. आनी जें ताणें उतर सांगलें म्हणटकच जें उतर ताणें परगट केलें, इतलें ताणें जाणवायेन आनी इतलें फोर्सान ताणें तें परगट केलें, कसलेंच कमी करिनासतना, म्हणजे विदावट कॉम्प्रमायझींग. आनी भाव भयणीनो, आख्ख्या इस्रायली पोरजेक ताणें आतां तयार केली देवाचें उतर जेजू कडसून शिकपाक, जेजू कडसून आयकोपाक. आनी जेन्ना जोआन बातिस्त देवाचें उतर परगट करतालो, ताणें हेरोद पादशायक पूण ताणें एके भाशेन कोडी सजा दिली, म्हणजे कोडी उतरां दिलीं. कशी भाशेन हेरोद पादशाय आपल्या भावाचे बायलेक हेरोदेसा बरोबर एक संबंद दवरतालो, म्हणजे तो एक काजारी आसलो. ताजी ती हेरोदियस एक काजारी बायल आसली, ती ताज्या भाव कडेन काजार जाली. पूण हेरोद पादशाय आतां पादशाय जाला म्हणून तो आतां आपल्या भावाचे बायलेक घेवन आतां रावता आनी आतां तो एके भाशेन पातकान जियेता. आनी हेरोद पादशायक जोआन बातिस्तान एकदम फोर्सान उलयलें, ताका सांगलें सोबे माजार की जें तो कोत्तालो म्हणून सारकें करिनासलो, तो वायट कोत्तालो म्हणून. आनी ही खबर हेरोद पादशायक मेळ्ळ्या उपरांत, हेरोद्यासाक मेळ्ळ्या उपरांत ती आतां हाचेर कितली रागार जाली जोआचेर, की ताका आतां उखल्लो आनी बोडकोणीन घातलो. आनी हेरोद पादशाय आनी हेरोदियस दोगांय जोआन बातिस्ताक जिवेशी मारूंक सोदतालीं. पूण सगलो लोक जोआन बातिस्ताक प्रवादी मानून तांकां आतां कसली म्हणटा ते भाशेन तांकां ताकत नासली.
जोआन बातिस्ताक जिवेशी मारपाक आतां कितें घडटा एक दीस जेन्ना जोआन बातिस्ताचो जल्माचो दीस जाता हेरोदाची धूव म्हणजे हेरोदास आणि ताच्या भावाची जी धूव असली ती येता आणि हेरोद पातशाच्या जल्माच्या दिसा अशी धास करता की हेरोद पातशा आतां म्हाका दिसता तो पियेल्लो कितें केल्लें ती जेन्ना पळयता कशे भाशेन ती नाचली ती तो आतां एक व्हडली कितें म्हणटा चूक करता आनी तो आतां त्या धुवेक सांगता हांव तुका कितें जाय तें पासून तयार दिवपाक हा कित्याक हांव एकदम म्हाका खोशी जालो तुका नाचोन पळोवपाक ती वेता आपल्या आवय कडेन आनी जोआन बातिस्ताची तकली मागता आनी जोआन बातिस्ता कडेन येवन हेरोद पातशाक घेवन ती म्हणटा म्हाका आयज ह्या ताटार ताजी तकली जाय आनी त्या वरवीं आतां हेरोद पातशाय बोणकोणीन आपल्या सिपायांक धाडटा आनी जोआन बातिस्ताक जिवेशी मारता भाव भयणीनो जोआन बातिस्ताचो जीव कसो गेलो ताणें एके भाशेन देवाचें उतर सांगलेलें की कोणाक कसली चूक नासली वो कोण आपलो हेरोद पातशाय चूक करतालो आनी ताणें कांय सांगूना जाल्यार ताका बोणकोणीन घालूं नासलो घालचो नासलें पूण ताणें सत्य सांगलें स्वता वरवीं ताका बोणकोणीन घातलो आनी ताजो जीव काडलो आयज भाव भयणीनो 2000 वर्सां जावन आमी आतां म्हणटा आमी खरें जेजूचे फाट लावतात पूण खरेपणी आमी आतां हें सत सांगपाक की जेजू खरेपणी आमचो सोमियान देव ताजे वरवीं आमचें तारण जाता ताजे वरवीं आमकां स्वर्ग उक्तो जाला हें आमी दुसऱ्यांक सांगपाक आमी तयार जाता काय आमी भियेता और आमी जेन्ना आमी क्रिस्तांव म्हणटा आमी फकत इगर्जेन आमच्या घरान आमी क्रिस्तांव म्हणून आमी जियेता नातालांची परब करता पास्कांची परब करता निमाणो सुग्रार करता पूण जेन्ना आमच्या कामाचेर हार आमी भायर आसा खरेपणी आमी एके भाशेन आमी खोशी जाता दुसऱ्यांक दाखोवपाक की आमी क्रिस्तांव म्हणून ज्या भाशेन आमी उलयता आमी जियेता आनी आतां खरेपणी आमी क्रिस्ताच्या उतरा प्रमाणे जेजूच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार संवसार आमकां नाकारतलो आमकां पयस दवरतलो आमकां त्रास करतलो ह्या त्रासाक लागून आमी आयज जेजूक नाकारतले काय हो प्रश्न आमी एकल्यांनी आयज आमकांच विचारुया आनी आमी चुकल्या जाल्यार आयज देवाचें मोगसणें मागुया आनी आयज तांदूं निवचो करया ज्या भाशेन जोआन बातिस्तान देवाचें उतर परगट केलें भियेनासतना आपल्या जिवाक भियेनासतना पूण सगळें सत्य त्या राजाक पासून सांगलें हेरोद पातशाक सांगलें ताका बोणकोणीन घालो जीव काडलो आनी तेच भाशेन आतां पवित्र आत्म्याच्या आदारान पवित्र आत्म्या उदेशी आमी क्रिस्तांव म्हणून आमी सत सांगपाक आयजतान आमी सुरवात करुया खरेपणी फकत इगर्जेन न्ही फकत जेन्ना आमी क्रिस्तांव एके भाशेन एकठांय जाल्या तेन्ना न्हय पूण एकल्या तोडीर ऑफिसांनी बाजारान आमच्या कुटुंबांनी आमच्या शेजाऱ्यांक देवाचें उतर सांगपाक खरेपणी आमी क्रिस्तांव म्हणून क्रिस्तांव भाशेन जियोवपाक पवित्र आत्म्याच्या आदारान हें करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता